2027 27 पारचो नारो दिवपी भाजपाक दक्षिण गोंयांत 21 सीट मेळची ना असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयान केलो। पेडणेचे लोक भाजपाच्या फाटल्यान उबे रावले जाल्यार तांकां 1-2 सिटां मेळपाक शकतात, पूण दक्षिण गोंयांत भाजपाक 21 सीट मेळचे ना असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो। पेडण्याक घेतिल्ल्या जनता दरबारा उपरांत विजय उलयतालो। डबल फिगर जावपाक त्रास जावंक शकता अशें म्हाका दिसता आयचे दिसा। आतां जर तुमचे पेडणेचे असल्या लोकांनी जर धरलें की ना इतलें सगळें जावन पसून आमी तांच्याच बरोबर रावतले बी अशें जाल्यार मे बी तांकां 1-2 सीट एक्स्ट्रा मेळत, पूण त्या सायडीन तरी खंय मेळचें ना म्हणजे क्लियर दिसता। सगळे चोर आयज भाजपान आसात देखून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जे सांगलां तें सामकें खरें आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें। सगळें करेक्ट, पूण तें तांकां कांय सोबना आनी ते तोंड तांकांच मारल्या। ताका खबर आहा हे काडटात चोर म्हणून, हे जे सरकार चलयता ते काडटात चोर म्हणून नितीन गडकरीक खबर आहा म्हणून ताणें हे तांकां क्लियर संकेत दिल्ले आहा आनी ताणें गोंयाक मेसेज दिल्या की फुडले खेपे आमकां घरा धाडा म्हणून। ताणें सांगलां कितें की 2012 ते चोर आशिल्ले म्हणून तुमकां हाडिल्ले म्हणून। आज जर तुमी ते जाले जाल्यार तुमकां आनी ऑप्शन कितें आहा? आज आमकां कितें कळटा 2012 सरकार कोणाचो आशिल्लो? पयलीं 7 ते 12 कोणाचो सरकार आशिल्लो? कोणाचो सरकार आशिल्लो? दिगंबर कामतीचो सरकार आशिल्लो। तो आज खंय आहा? तो नितीन गडकरी बरोबर स्टेजीर आशिल्लो आसतलो, सकल आशिल्लो। मागीर जे मनशाक चोर म्हणटाले तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान व्हडली स्कॅमां करता म्हणून कोण म्हणटाले? बीजेपी। कोणाचेर बोट दाखयताले? विश्वजीत राणेचेर। तो खंय आहा? तो नंबर 2 आहा। सगळी जमनी कन्वर्ट करून काबार केले गोंय म्हणून कोणाक गाळी मारताले? बाबूश स्पॉन्सराक। तो आज थंय सनदी दिता रेव्हेन्यू। हातून PWD रस्ते काबार करून पयशे खावन भट घरा व्हरता म्हणून कोणाक म्हणटाले? सुदीन ढवळीकर। तो खंय आहा? तो बीजेपी बरोबर आहा। मागीर आनी कोण? मोवीन पावर स्कॅम म्हणून हाणें पर्रीकारान सगळ्याक वचून ताका फामाद केल्लो। तो खंय आहा? तो आज सामकें हे पुडवें बी मारून सारको देवळांनी दिसता। हे सगळे जे आशिल्ले देवाचे मनीस जे उरल्या ते हे सगळे आज बीजेपीन आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।